शिक्षकांनी 6 ते 7 वरां पुस्तकी ज्ञान दिवचे परस सुशिक्षीत पिळगी घडोवपाचेर शिक्षण संस्थांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा। दर एका शिक्षकान प्रामाणीक रावन आयची खरी गरज वळखून शिक्षणीक मळार वावर करप गरजेचो, अशें गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी सांगलें। गोंय विद्याप्रसारक मंडळाच्या 111व्या स्थापन दिसा निमतान मुखेल सोयरो ह्या नात्यान ते उलयताले। ह्या वेळार गोंय विद्याप्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष भास्कर खांडेपारकार, कार्यकर्ती समितीचे अध्यक्ष कृष्णा शेट्टी, सचिव जयंत मेंडुरकार तशेंच आल्मेदा हायस्कुलाच्यो मुख्याध्यापिका सांताना कुलासो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। शैक्षणिक संस्था चालू जाल्यो दादा वैद्य सारके लोक तांकां एक सुशिक्षीत पिढी घडोवपाक जाय आशिल्ली की फक्त दोतोर आनी इंजिनियर जावचे म्हणून ताणें ही संस्था घडोवना। तेन्ना कॉन्सेप्टूच कितलो आसलो म्हाका खबर ना। तेन्ना आशियांतली पयली मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी गोंयांत सुरू जाल्ली। अशे वेळार तांकां दिसतालें की बरो नागरीक घडोवचो, एक राष्ट्रीय विचारान जेन्ना भारतभर विचाराचो प्रसार जाता आनी गोंयांत आमी महाराष्ट्रा कडेन पळयताले की अशे तरेचे विचार, अशे तरेचे नागरीक, अशे तरेची पिढी गोंयांत जावपाक जाय जी फुडें गोंय घडयतली। हांवें म्हणलें तशें फुडें गोंय घडयतली 111 वर्सांचे नंतर फाटल्यान वळून पळयता आमी ते पळयतात की आमच्यो शैक्षणीक संस्था ज्यो तयार जाल्यात त्यो फुडली पिढी घडयतात ते कितें। कारण हांवें म्हणलें तशें संस्था ही संस्थेचे कितले स्कूल चलतात, संस्थेचे कितले कॉलेजी चलतात, संस्थेचे कितल्यो बिल्डिंगो आसात आनी त्यो बिल्डिंगो कितल्यो चकचकीत हाजेर शैक्षणीक संस्था करना जाल्यार ह्या शिक्षण संस्थेत कितल्यो टिचरी आसात, त्यो कितल्यो पोऱ्यो टिचरी आसात, त्यो नव्यो पिढी कश्यो घडयतात आनी फाटल्या 100 वर्सांत हांगा कोण भुरगे शिकून व्हडले जाले।